बाजून बाशिंग तू माझ्या सोबत बसणार पण सामके बट हसन हसन आमचे पोट तोंड सगळे दुखले आणि माझे दुःख आता माझ्या मुलीचं लग्न मी एका कुत्र्यासोबत जाऊन देऊ का? पण काय करणार मुलीच्या रस्त्यावर सध्या कोण ना हा आणि मम्मी दिसता प्रॉब्लेम आहे काय प्रॉब्लेम अगरबत्ती दे म्हाका दिसता ड्रेस चेंज केला बरो कसलो घालू ड्रेस भरपूर आगे घालू खंयचो ते कळना पण असं न्ही तो नाव घेवचो सो हे गायज तर तुम्ही चिंता आसतली आयचो इनी व्हिडिओ असो कसो स्टार्ट केला काय म्हणून तर आयचो व्हिडिओ नाही रातचो असो स्टार्ट केला हांवें रातची 8:30 जाल्ली आसा आनी भरपूर अशी गडबड आसा गडबडीन आसा मातशें आमी सो म्हणटा तशें न्हावन जस्ट नाव येयलें हांव न्हावन येयलें आनी आतां मम्मी न्हावपाक गेल्या कारण आमकां वचूंक जाय आमच्या देवळान म्हादेवाच्या देवळान कारण आयज सेकंड डे आसा शिवरात्रेचो सो आमच्या हांगसरूय 3 दीस नाटकां आसतात प्रॉपर 3 दीस काल एक नाटक जालें आयज एक आनी फाल्यां बी नाटक आसा ताका लागून आमची गडबड आसा आनी तुमकां लास्ट व्हिडिओन हांवें सांगलेलें की हांव सेकंड डे आमच्या देवळान वयतलें म्हणून ताकाच लागून मातशी गडबड अशी सो न्हावन येयलें जस्ट म्हणटा तशें आनी केस मातशे थोडेशे म्हाजे ओले आसा सो म्हटल्यार सुकोनी आनी आतां रेडी जातलें आनी तेज्या मागीर जेवतली आनी तेज्या मागीर म्हणटा तशें देवळा कडेन वयतली चलत वयतली आमी कारण चलत वचपाक ना एक वेगळी तशी मजा आसा ताका लागून आनी म्हटल्यार आमची नेबर सुद्दां आसा काकी ती सुद्दां आसतली आमचे बरोबर सो आमी अशें डिसायड केलें की चलतूच या म्हणून आनी भरपूरशे लोक आसतले चलत वयतात आसतले ताका लागून आनी तेच्या पयलीं आतां जेवपाक जाय रेडी जावपाक जाय आनी देवळान पुजा सुद्दां आसा सत्यनारायणाची पुजा आसा म्हटल्यार आतां सद्या सांगूंक गेल्यार ना भजन स्टार्ट आसा सो आमी वयता आमचो भजन बीन काबार जातलें आय थिंक सो आरती जाल्ली आसा कारण आमच्या हांगसर आयकूंक येता आतांय बीन आयकूंक येता फकत कॅमेऱ्याचेर ते आयकूंक येता की नकळो वदळ येतालें सामकें तर म्हणटा तशें नाटक बी आसा कोंकणी नाटक आसा दिसता आयज सो पळोवया बसपाक गावला पुरो मेन म्हटल्यार बसोंक गावूंक जाय बसोंक जर गावत नाही जाल्यार नाटक एन्जॉय करूंक बरें जाता सो चला फटाफट मातशें रेडी जाता पयलीं ड्रेसअप करता आनी मेळटा तुमकां सो चला ड्रेसअप करता आनी मेळटा केलें झेंडू काय गे झेंडू एकदम केस वयर बांदले तिणी झेंडू कसो सामको सो गायज हांवें ड्रेस घातलो हो ड्रेस घातलो हो पळयात आनी आसूं म्हटलें होच गावलो तोच घातलो हांवें कारण आतां रात जाल्ली आसा आनी कोण पळयतलो काळोख आसतलो सगळे कडेन वयतली आनी म्हणटा तशें दर्शन घेतली आनी त्याच बरोबर नाटकाक बसतली ताका लागून गावलो तो घातलो हांवें आनी कसो आसा कमेंट करून सांगात बरो आसा तसो सो आतां केस सुकोवपाक जाय मागीर जेवपाक जाय आनी भायर सरपाक जाय नाल्यार मागीर बसोंक मेळपाक पॉसिबल ना अजुनूय भजन चालू आसा न्हू आनी मम्मी आतां साडी न्हेसता तर बाकी मातशें मेकअप सेकअप करूंक जाय चड करचें ना कारण काळोखान येतली माझे पळयलें काय आदें कितें मम्मीक न्ही आमच्या भायर सरतना बाय हें पयला बाय पिनी पयल्या बाय हें पयला तेच्या पयलीं सोदची ना तेच्या पयलीं किचनान न्हू हें दवरा सारकें तें दवरा सारकें अशेंच तिजें सो मातशें रेडी जाता केस सुकयता केस सुकले म्हजे केस खंयचे खंय जालें सामकें हें कशें अशें जाता पळय तशें बॉपकॉर्न आनी केस कट करूं मम्मी म्हणटा केस कट करता आनी नाका आसूं इतलेंच बरें आसा कट कर म्हणटली आनी मागीर म्हणटली शापूच उडो इतलें आसा तें कित्याक दवरल्या शापूच कट कर सो आतां मातसो मोबायल चार्जिंग लायता टायम 9 जायत येयली 9:30 म्हटल्यार भायर सरपाक जाय आमकां सो गायज चला मेकअप शेकअप करता जेवण बी घेता आनी मेळटा तुमकां जेवपाक स्पेशल कांय ना दाखयतलें म्हटल्यार चला जेवता रेडी जाता आनी मागीर डायरेक्ट मेळटा तुमकां सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशें आसा सगळीं तुमी आय होप सो तुमी सगळीं बरें आसतले आनी सगळीं बरें आसपाक जाय
आम्ही बी बरी आसा आणि फायनली हांव आनी मम्मी नाही रेडी झाली. म्हटल्यार रेडी जावन रावल्या. सो आता काकी कॉल करतली. काकी बीन रेडी जाली आनी समतीच आता वचपाक वयतली आमी देवळा कडेन. म्हटल्यार मातशें आमकां 10 मिनटां अशी जाय देवळा कडेन वचो. सो मागीर लॉक बीन करता, सगळे सारखे दवरता, म्हटल्यार टायम असोच वयता. आनी पळोवया कोंकणी नाटक कसलें आसा तें, कारण म्हाकाय बीन नांव बीन खबर ना. काल जे असले न्हय ते खबर आसले, बट आयज कोंकणी नाटक आसा आणि आय थिंक सो बायलांचें नाटक आसा. प्रॉपर कांय खबर ना म्हाका. थंय वचूनच कळटलें आतां बायलांचें नाटक आसा या कसलें नाटक आहा एक्झॅक्ट तें. बट कोंकणी नाटक आसा अशें म्हणून कोण तरी सांगतालो. सो थंय वचूनच कळटलें. आणि त्याच बरोबर जाता इतले थोडेशे कॅप्चर करपाची ट्राय करतले, कारण काल सुद्धा तुम्ही पयलें आसतलें देवळान न्हय कॅप्चर करपाक मेळना तितले. सो आमच्या बीन देवळान कशें आसा, महादेवाच्या देवळान म्हणटा तशें थोडेशें हांव कॅप्चर करपाची ट्राय करतलें. प्रॉपर काय हांव तुमकां फूल व्हिडिओ असो दिवं शकना. आणि भजन चालू असलें न्हय तें आतां बंद जालें, बट तें भजन काबार जालें. सो सगळ्यात पयलीं आमी देवळान वयतली, दर्शन घेतलें आणि त्याच्या मागीर म्हणटा तशी नाटक आय थिंक सो 10 सुमार कितें तरी स्टार्ट जातलें अशा तरेन आसा. सो सांगपाक गेल्यार न्हय आमच्या हांगसर शिवरात्रेक न्हय प्रॉपर 3 दीस प्रोग्राम आसता सारको. म्हणटा तसो फर्स्ट डे न्हय भरपूर कितें कितें आसता. सेकंड डे म्हणटा तशें सत्यनारायणाची पुजा आणि मागीर नाटक आसता सांजच्या टायमार. आणि त्याच्या मागीर थर्ड डे म्हणटा तशें परत नाटक आसता. सो व्हडली अशी शिवरात्र आमच्या गांवांत सेलिब्रेट करतात. 3 दीस अशे प्रोग्राम आसता आणि भरपूर तरेन अशे लोक येतात हांगसर अभिषेक बीन करपाक. सो लास्ट टायम हांवें कॅप्चर केल्ले, ह्या फावट म्हणटा तशें हांव सांकळे केले. तेका लागून फर्स्ट डे म्हाका तुमकां दाखोवंक गावूंक ना, बट आतां हांव तुमकां दाखयतलें, देवाचें दर्शन करून दितलें आणि तेच बरोबर थोडेशें नाटक सुद्दां कॅप्चर करतलें. समज रावली आमी नाटकाक जाल्यार, समज बरें ना तितलें जाल्यार आमी रिटर्न येतली, दर्शन बीन घेतली आणि समज बरें आसा जाल्यार काबार जायसर अशी रावतली. असो तर प्लॅन आसा आमचो. सो आनी भायर सरच्या पयलीं मम्मीचो लूक सुद्दां तुमकां दाखयता, मागीर कशें आतां गडबड जाता. आनी आयची साडी मम्मी आणि आईची मम्मीन साडी जी न्हेसल्या न्हय ती एकदम बेस्ट आसा, म्हाका लायक जालो कलर. सो चला मम्मीचो लूक दाखयता आणि मागीर भायर सरता, लॉक बीन करता, आमचो टायम जातलो. सो गायज ही पळयात मम्मी हय नाटकां वयता आमी बीन नाटकां शिवरात्रेचे. मम्मी तुमकांय बीन आपयता आणि त्याच बरोबर हो न्हय तिचो आयचो लूक आसा. हो पळयात दाखय गे, हो पळयात हो तिचो आयचो लूक आसा. आयची साडी भरपूर बरी दिसता. सो आतां रेडी जाल्या, आतां आमी वचपाक भायर सरतली आणि टायम सांगपाक गेल्यार 9:30 जाल्ली आसा प्रॉपर. या न्हू. सो चला लॉक बीन करता आनी मेळटा तुमकां. नाटकाक वयच्या पयलीं सगळ्यांक न्हू इल्लो इल्लो प्रसाद घालता मम्मी, बिस्कीट घालता, कारण ती आमी येयसर ओग्गी बसपाक जाय म्हणून. तर आमी वचपाक भायर सरली आणि मातसो प्लॅन चेंज जालो. म्हटल्यार काकी न्हय गाडयेन येतली आणि आमी चलत वयतली. सो मम्मी खंयच्या सायडीन या मम्मी, अशी या न्हू. सो आमी अशी वयतली अशी. सो चलत या, तुमकां बीन दाखयता. वातावरण इतलें बरें आसा, थंड अशें, एकदम बरें थंड अशें आसा. एन्जॉय करीत या सामकें. तर चला थोडेशें शूट करतले, ट्राय करता. आणि स्पीकर चालू जालो देवळा कडेन आतां. तांबडी बाय बाय, गुड नायट. तूं आनी येवं नाका. सो चला मम्मी वाटेक लागली, हांवूय लागता वाटेक. सो स्पीकर न्हय आयकूंक येता हांगसर आनी पळय मम्मी चलता. सद्या न्हय वाटेर अशें कोण ना, आमीच आसा. म्हणल्यार अजून लोक म्हाका दिसता भायर सरोंक ना. थोडी जाणां तुका लेट भायर सरतात न्हू. गे ओय तू खंय रे, आमी नाटक पळोवंक आनी तू खंय रे बाबा. धांवड मम्मी तेका, नाल्यार न्हय पेटे तेका खावपाक आसा, म्हटल्यार खांग आसा, कारण दुसऱ्या वाड्यार वयता आमी तेका लागून. सो हो न्हय असोच करता सामको, आमचे बरोबर सगळी कडेन येता. मागीर आमकां भंय दिसता हेका खायत म्हणून कोण. धांवड मम्मी तेका, घरा वचूं न्ही. कसलो पळय गे तो, तेका आमी न्हय लिपोवन येयल्ली, पूण येयलो तो सामको. सो गायज रस्त्यार सद्या कोण ना, हांव आनी मम्मीच आसा. सो बिंदासपणे चलता सामकी आणि स्पीकर आयकूंक येता. देवूळ इतलें बेस्ट दिसता, बरें दिसता सामकें लांबसून. सगळी कडेन म्हणटा तशें देवळाक लायटी घातलेली आसा. ही पळय मम्मी तांबड्याक धांवडटा ना, पूण येयलोच तो, तेका खायत न्हू म्हणून भंय दिसता आमकां. तेका लागून आमी लिपोवन वयता. हांगसर
त्या खांब्यावयली लाईट ना. माझ्या मधी बसा हांगा. तो कितें करतलो जाणा, हिचे बरोबर वांगडा बसतलो, ही बसत नाही नाटकात, थंय बसतलो, तेका लागून तो नाका. आणि पेठे खातले तेका हांगा एकदम नाही दुसऱ्या वाड्याचेर येयले आमी. देवूळ दुसऱ्या वाड्याचेर आसा, सो पेठे खान उडयत नाही पावर करतलो आमकां. सो मदीं मदीं नाही खांब्याचेर लायट ना. देवूळ दाखयता पळयात तुमकां. हे पळयात देवूळ बरें दिसता नाही लायटी बीन घालून, कितले बरें दिसता पळयात. आणि रस्त्याक लायटी आसा, सो बिंदासपणे चलपाक काही टेन्शन ना. दिसाचे येत नाही जाल्यार दोन्ही सायडीनूय शेत सामके. ह्या सायडीनूय शेत आसा, ह्या सायडीनूय शेत आसा. आणि आयज म्हणटा तशें थंड अशें वातावरण आसा. सो चला या फटाफट देवळान आणि दर्शन घेऊया. सो गायज आम्ही नाही देवळाकडे पावली. अजून कोण येवंक ना, खुर्च्या आहात बरे बसपाक. सगळेच हे पळयात देवूळ बेस्ट दिसता भायरसून सामकें पळयात. अगरबत्ती मगे, अगरबत्ती मगे, अगरबत्ती दे का घेऊ. मोठचे ना
2,000 years later. आहे का थोडी? मी म्हटलं आहे का थोडी? अरे हिंमत असेल ना तर आता आता उडी मारून दाखवा. हा? मला माहित आहे तुम्ही माझ्यावर मुद्दामून उडी मारता, कारण तुम्हाला चांगलंच ठाऊक आहे माणसाच्या अंगावर पाल पडली की अपशकुन होतो. पण त्यांना आंघोळ करावी लागते, कपडे बदलावे लागतात. अरे पण तुमचं काय? हा तुमचं काय? साबण माझा सांगतोय सकाळपासून 2दा आंघोळ केली रे. आजच्या बाहेरच नाही, टॉवेल सुद्धा 2-2 बदलले. आता नाही, आता नाही. आता या माझ्या छत्रीवर ना तुम्हाला हव्या तेवढ्या उड्या मारा. मी पण बघतो. चला पाली नवाळून झालं, पटकन देवाला अगरबत्ती दाखवून घेतो. आता गेला ना बाहेर तो, असा त्याचा विषय बंद. हे परेश तू कुंडली डॅडीना दाखवलीस का? बाबा डॅडीनी बटण्या सुद्धा कुंडली दाखवली. तुझ्याकडे दुर्लक्ष का रे? मला सांग डॅडीची बटणीना कुंडली दाखवली, पुढे बटणी काय म्हणाले? बाबा माझी कुंडली बरोबर आहे, ती लाखीच्या कुंडली बरोबर थोडी थोडी चुलते. पण एक प्रॉब्लेम आहे. कसला प्रॉब्लेम? त्याने सांगितल्याशिवाय कसं करणार? तुम्ही बस विचारतो प्रॉब्लेम बरे बाबा, कसला प्रॉब्लेम लवकर सांग. बाबा लाखीच्या कुंडलीमध्ये दोष आहे. लाखीचं लग्न माझ्यासोबत झालं तर तो दोष माझा घेणार. उत्तम, अभिनंदन. मग माझ्या घरातून. आता लाखी तू परत भूल जाण्याच्या गोष्टी का करते? कारण तुझा विश्वास असलेल्या कुंडलीमध्ये आम्ही एकत्र यावं तर दिलेच नाहीये. लाखी आता मी म्हटलेलं नाही. माझ्या दोष आहे हे सांगितलं. माझा दोष ना आणखी तुझ्यावरून घेऊ नको. तू आपल्या सुखी लाखी टॉवलची जखम बरी व्हायला हवी म्हणून तू त्याला औषध लावायची ना. जसं जखमेला औषध आहे तसं कुंडीत त्या दोषावरही औषध आहे. मग ती कुंडी घे आणि औषध शोधायला पी. बरं आहे. अरे दोष माझ्या कुंडलीत कशाला रे? ती मुलगी आहे म्हणून. लाखी कुंडलीत दोष कोणाकडे येऊ शकतो. आणि बच्चीनी उपाय पण सांगितला आहे. उपाय सांगितला आहे मग सांगणार लवकर. सांगेल आपण कसं बाबा सांग. उपाय एकच, लाखीने दुसऱ्यासोबत लग्न करायचं. अरे तुला कळतंय काय बोलतोयस ते? अरे तुला आणि कोणासोबत लग्न करायचंय तर कळ ना. माझा विचार प्लीज तू करू नको प्लीज. लाखी अगोदर माझ्या
सगळं नीट ऐकून तरी घे. वंचिनी सांगितलं आहे एकदा तुझं लग्न दुसऱ्या सोबत झालं की मग तुझ्या कुंडलीतला दोष संपणार. मग तू माझ्या सोबत लग्न करायचं. वा, हे 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 चांगलं आहे. हा उपाय मला पटला. हो पटला, सगळं पटतं. आपण धरण सोडला. ते बाबा ते कसला उपाय पण जरा मला कठीण वाटतो. आता नवरा मुलगा भेटायला नको. बंजीने सांगितलं आहे लाठीचं लग्न माणसासोबत व्हायला हवं असं नाही. जमावर सुद्धा चालतं. आपण ना लाठीचं लग्न रेड्यासोबत लावूया. रेड्यासोबत उच्च जगात मी त्याचा विचार करून आलोय. करून आलाय मग बोलून दाखवणार आहे. लाठीचं लग्न आम्ही तोवर सोबत लावूया. अरे हे अति होतंय रे. माझं लग्न आहे का कुत्र्यासोबत? आता लाठी तोवर कुठला नाही असं तूच तर म्हणत होते ना. अरे ते मी त्याच्या प्रेमापोटी म्हणत होते म्हणून त्या दुसऱ्याची साथ बदलत नाही. अगं पण तुला कुठं त्याच्यासोबत संसार करायचा आहे. लग्न झालं की झालं. नाही मला हे पटत नाहीये आणि त्यामुळे मला हे मान्य नाही. नाही लाठी लाठी तुला मी म्हणतो आहे का गं. काही खास प्रश्न तर मी तुला विचारणार. लाठी तू मला हवी आहे म्हणून तरी सगळं चाललं आहे. अरे अरे तुझं कळत नाही तुला. अरे आम्ही शिकलेली माणसं आहोत. समजून घे ही सगळी अंधश्रद्धा आहे. मला हे सगळं पसंत नाही. पण बाकी आम्हाला जर एकत्र यायचे असेल तर आम्हाला सुद्धा या अंधश्रद्धेच्या पाशी बांधावं लागेल. मग करा काय हवं आहे ना ते करा. नवरी तयार आहे. नवरा तयार आहे ना. काय चाललं माझ्या घरात. म्हणजे आता माझ्या मुलीचं लग्न मी एका पुत्रासोबत जाऊन देऊ का. पण काय करणार मुलीच्या प्रेमासाठी हे पण करायला हवं. हे करायला हरकत नाही रे. पण हे कुठे बाहेर लोकांना समजलं तर लोक थुंकतील ना रे माझ्यावर. हे काही काळजी करू नकोस. आपण ही गोष्ट ना बाहेर कुणाला सांगायची नाही. हा हो हे तू सांगतोय. हो तुम्ही पहिल्यांदा लक्षात ठेवा म्हणजे आम्ही मिळवलं. पण नवरा आहे कुठं. तोंडा हार घेऊन आला. हे बाबा तू आता हार खाऊ नको. लाडू खा लाडू. म्हणजे तुम्ही दुसऱ्या लग्न करताय की काय. टावर तुझं आता लग्न ठरलं. लग्न माझं लग्न कुणासोबत. राखी सोबत तुझं लग्न. राखी म्हणजे तंदुरी सोबत. ते काय बघतो वाजवत नाही काहीतरी.
सुशीला आम्ही शेवटच्या लग्नात लाकीच्या माझ्या शेवट होणार, पण लाकीचं लग्न एका कुठल्या शेवट होताना बघून मला अजिबात मला वाटलं नाही. लाकी एका कुठल्याला हात घालताना बघून माझं मन शून शून झालं. आय एम सॉरी लाकी, आय एम रिअली व्हेरी सॉरी. माझ्यासाठी तुला एका कुत्त्या बरोबर लग्न करावं लागलं. पण आता घाबरायची गरज नाही. आता लाकीच्या कुंडीतला दोष आमच्या संसाराला लागणार नाही. पण आज शाली देशून लाकी एकदम सुंदर दिसत होती. मग काय झालं माझ्यासोबत लग्न करताना त्यापेक्षा सुंदर दिसणार. हा कुठला शूज घालून इथे आला. या कुठल्याला आपलं लग्न झालं कळलं की काय. मी आणि रेखा कुठलाच त्याला कसे केले. पण लाकीने याला 2 पाय उभा राहायला शिकवलं आहे. बरे असले नाटक पण लास्ट बरे असले. हांव म्हणटा कोंकणी दिसता म्हणून, पळय जाल्यार मराठी. ढोल वाजले. आतां घरा वयता. नाटक काबार जाले. ढोल वाजपाक स्टार्ट जाले पळय. नाटक सोंपलें म्हटल्यार ढोल वाजतात. सो लोक वचपाक लागले पळयात. आनी थंडी लागता सामकी. भरपूर थंड आसा. जॅकेट बीन हांवें कांय हाडूंक ना. मम्मीक पळयात एकदम थंड लागता सामकी. थंड सामकें न्हू. तरी माटवान बसलेली आमी, तितले थंड लागनासले. आनी तेच बरोबर रस्त्याक लायटी आसा. फाटल्यान कोण कोण येतात, लोक येतात फाटसून. सो बरें थंड आसा. मात हेरी आड्डता आसतलो. सगळीं माजरां. तेच्या भायर तांबडो येयल्लो आमचो. सो तो आनी सेफली गेले पुरो. म्हटल्यार पेट्यांनी आनी तेका त्रास बीन दिवंक जायना. येवं नाका तरी येतलो. तर चला फटाफट चलया. चलपाकूच जायना मम्मी. दुपट्टा कितें हाडूंक ना. दुपट्टा हाडूंक जाय आसली हांवें. थंडी लागली. तांबडो आमचो गेल्या पुरो. सो गायज भरपूर थंड आहा सामकें. आनी हांवें जॅकेट बी हाडूंक ना, काय हाडूंक ना, दुपट्टा सुद्दां घेवंक ना. असं म्हटलें कित्याक कितल्या वर्सांनी आमी नाटक पयलें, बरे तरेन एन्जॉय केलें. हेरीक लागून ना येवंक गावना, कारण हेरी मागीर एकलो पडटा ना. सो आमी नाटक बीन सोडलेलें येवपाचें. कितल्या वर्सांनी येयल्या. सो भरपूर थंड आसा. जॅकेट हाडपाक जाय आसलें हांवें. फाल्यां येतली. बट आयचें नाटक खूब बरें आसलें. म्हटल्यार आयचें नाटक न्हय सांगपाक गेल्यार काळो घेतला. फेस दिसचें ना, कारण हांगसर लायट ना खांब्याचेर. सो तुमकां गजाली सांगत वयता. आयचें नाटक न्हय मराठी आसलें. म्हटल्यार स्टार्टींग न्हय अशें जोकीस सामकें. आनी एंडींग न्हय इमोशनल सामकें. बट हांसून सामकें पोट तोंड सगळें दुखलें. आनी म्हाजें दुखता. बट न्हय तोंड. पूण तेंच्यांनी मॅसेज बरी दिली. मॅसेज न्हय स्पेशली पेटेक लागून आसली. म्हणजे पेटो जो आसता, कुत्रो जो आसता, तो रस्त्याचेर कसो सफर जाता, कशे लोक तिका मारता, बट तेका खावपाक गावना. सो बरी मॅसेज आसली. लायक जाली म्हाका. आनी बरें जालें आमी गेली स्पेशली म्हणून. लोकांक कळना न्हू कुत्रो कितें आसता. लोकांक कळना न्हय कुत्रो कसो सफर जाता, तो कुत्र्याक मारता. सो भरपूर बरी मॅसेज आसली आनी एन्जॉय केलें नाटक. आसून पोट दुखलें, तोंड बी दुखलें. थंडी लागली. सो गायज चला घरा वयता आनी मेळटा तुमकां. हेच्या फुडें हांव आतां जेवतलें. मम्मी जेवन येयल्ली. हांव जेवंक नासलें. ती न्हिदतली, हांव जेवतलें, नाल्यार कितें तरी खातलें. सो चला घरा वचून मेळटा तुमकां. जेवणाचें खास आयज जेवणा आमगेर कांय खास नासलें.
चला या घरा वचून मेळटा म्हटल्यार ना परत व्हिडिओ स्टार्ट केला हांवें चलोकूच जायना पांय सामके अशे जॅम जाले थंडेन थंड सामके दोन अंकी नाटक असलें न्हू हें आनी पुजा बी असली सो 6 वरां झोपले का 8:30 हय आमी देवळान दर्शन घेतलें आनी मागीर सोमती नाटकाक बसली खुर्च्यो बीन बरें गावले आमकां मेन म्हटल्यार घरा वयता न्हू सगळीं आड्डोंक स्टार्ट करतली तर काही चला आता या घरा कडेन बेगिना चलकच जायना चलोकूय जायना चलोकूय जायना पांय आनी फाटल्यान कोण कोण येतात गजाली करीत करीत येतात सामके अशीच रावा लोकांची रात आसा लोक न्हिदला आनी हे बिस्किटे खाता हे पळय कितें सगळीं पयले आमी घरा येतात सगळीं येयली ती धांवोन सामकी हेका लागून मम्मी भायर सरना हेंका लागून आपली माजरां घरा कडेन एकली पडटली म्हणटा ती अय बनी कोण आड्डता रे हा आड्डता पळय आड्डता फक्त आड्डता तो कितें रे कोण खंय गेल्ली कोण बाबा खंय गेल्ली हा तुका शाणून गेल्ली तुका शाणून गेल्ली गो साथ दिल्लो न्हू तुका तो सो गायस घरा कडेन येयली ड्रेसअप बीन चेंज केलो थोडेशे खाल्ले हांवें आनी आतां न्हिदपाची तयारी आनी नाटक सांगूंक न्हू जाल्यार भुरगो इतलो हांसन आसन न्हू गे आवय पोटान दुखले ही पळयात खाता कशी खाता पळयात केळे खाता ती सद्या आनी भुरग्यान भुरगो म्हटल्यार जाणट्यान जाणटो इतलो हास असा हासलो जाणा आनी ती प्रसाद खाता म्हटल्यार पुजेचो प्रसाद तो 1-2 तुवें खाल्लेलो द्रोण न्हू हा एक्चुअली 2 द्रोण दिल्ले आमकां म्हाका एक तिका एक सो म्हाजो म्हटल्यार एक जो आसलो द्रोण न्हय तो आमी शेअर केलो आनी दुसरो जो आसलो तो मागीर कोणाक तरी सायडीक दिलो सो नाटक म्हटल्यार न्हू सगळीं हांसून हांसून सामकी बेस्ट नाटक असलें भितर ना म्हणटा तशें कमी असले कितें म्हणू शकता एक्टर जे असतात पळय एक्टर कमी असले म्हटल्यार सांगपाक गेल्यार 5 जाणूच असले 5 जाण असले न्हू ते एकूच चेडू असले आनी ते असले 4 जाण म्हटल्यार टोटल 5 जाणां असली बट बऱ्या तरेन असले म्हटल्यार तेंची हे जी असली स्टोरी जी असली ती बेस्ट असली थोडेशे हांवें कॅप्चर केले सगळेच करून गेले तेजेरूच एक व्हिडिओ जातलो आनी 2 अंकी नाटक असले ते मराठी पयलीं हांव समजलेलें कोंकणी दिसता म्हणून सो अशे तरेन आयज एन्जॉय केलें स्पेशली मम्मी गेली कितल्या वर्सांनी हालींच्या वर्सांनी तर आमी नाटकाक बीन वचत नासली कित्याक हॅरीक हाडलेलें न्हय हॅरीक हाडला पळय थंयच्यान आमी नाटक म्हण गॅदरींग म्हण सगळे प्रोग्राम सोडलेले कारण हॅरीक कशें आसा बाकीची गांवठी माजरां न्हय अशें खातात बीन कितें हॅरीक असा टायम टू टायम म्हणटा तसो एकलो रावना तो मागीर दुसरे कडेन कोणा कडेन सांडून गेल्यार तो खावचो ना अशें थोडें तेजें आसा सो ह्या टायमार कशें आहा रातचें न्हय तो खावपाक बीन वयच्या पयलीं सुद्दां आमी सगळें तेका तेजें खावपाक म्हण उदक म्हण सगळें दवरलेलें तें आनी आतां येवन तेका मम्मीन परत खावपाक घातला हेकाच लागून आमी खंय भायर सरनासली म्हाका दिसता 4-5 वर्सां जालीं हॅरीक हाडलेलें एक तरी हॅरीक आतां 5 वर्सां जालीं सो बरे तरेन एन्जॉय केलें सो चला आतां न्हिदता बीन आनी सकाळीं उठोवंक जाय सो तुमी बीन हो व्हिडिओ एन्जॉय केला आसतलो हांव बेगीन उठना हांव 9 सुमार उठ्ठा आतां तर जागरण ना म्हणून आनीकूच लेट कालचे बॉडी पेन बीन सामकी साखळे गेल्ली ती जीव जॅम जालो सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं बाय बाय गुड नाईट